वादळी वाऱ्यान आनी आडवेळ्या पावसान सत्तरीन कितल्याशाच घरांचे लुकसाण जाले। कांय घरांचेर पत्रे उडून गेल्यात जाल्यार कांय घरांच्यो वण्टी कोसळून घरां मातये भरवण जाल्यात। अशा गरीब घरांच्या फामिलींक मंत्री विश्वजीत राणेन आदार दिलो। मंत्रीन स्वय खर्चान सत्तरी वाठारांत घरां बांदून आनी दुरुस्ती करपाक सुरवात केल्या। फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी वादळी वाऱ्याच्या आडवेळ्या पावसान लोकांची जीण विस्कळीत केल्या। सत्तरीत कितल्याशा घरांक चक्रीवादळाचो फटको बसलो। कोणाच्या घराचे पत्रे उडून गेल्यात जाल्यार कोणाच्या घराच्यो वण्टी कोसळून घरां मातये भरवण जाल्यात। ह्या सगळ्या गरीब फॅमिलींक मंत्री विश्वजीत राणेन आता आदार दिला। सत्तरीत 21 घरांची दुरुस्ती आणि बांदकामाक सुरवात केल्या। देखून लोकांनी ताचे उपकार मानल्यात। घर मोडले त्या कारणान कोणी तरी पेपराचेर घालून बाबा कळ्ळें ना, ते पळोवन तेंच्यांनी फुडें सरून म्हाजें घर बांदूच्या हातार घेतलें। तेन्ना आतां मातशें म्हाका बरें दिसता, कित्याक तें आतां जातलें न्हू, तरी बी पावस पडटा, कशें तरी दीस आतां हें जातलें, फुडें आतां जातलें बरें। तेन्ना मनाक मातशें बरें दिसता आतां। आनी बाबान खूब उपकार केले म्हाजे घराक म्हाका हे करून आदार दिवन, घराचो आदार दिवन। तेन्ना आतां तेंचे कितकेशे आभार मानचे हे म्हाका काय शब्दान म्हाज्यान तांकां सांगून जो। तेन्ना मना पासून तेंचे खूब 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 अशे उपकार मानता। पयलींचें घर आमचें हें जाल्लें आसलें, दुरुस्त मातयेचें सगळें आसलें। आतां ते चिऱ्याचें बांदून दिलें बाबान आमकां। तुमच्या घराक कितें जाल्लें? हें जालें, झाडां पडलेलीं, पयलीं सगळीं झाडां पडलेलीं। केन्नाशी म्हणजे आतांच पयलो पावसाक? पयलो पावस। मागीर तुमकां तुमच्या घराक मागीर आतां बाबान दिता म्हूण सांगलें? पयर हांगा मिटींग जालो तेन्नाच जाल्लें आनी रोखडेंच दिलें काम करूं चालू? रोखडेंच काम करून दिलें। सत्तरीत आडवेळ्या पावसाच्या तडाख्यात व्हडलें लुकसाण जाला। गरजे प्रमाण नवीन घरां बांदून दिवप आणि दुरुस्तीची कामां चालू केल्यात। लुकसाण जाल्ल्यांक मजत करप हें आपलें कर्तव्य। भर पावसात कोणूच बेघर जावपाक जायना म्हूण स्वखर्चान घरां बांदून दिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें। नमस्कार। आमकां खबर आसतली की सत्तरीन गेले कांय दीस अवकाळी जो पावस येता, ह्या पावसा खातीर सत्तरीचे वेगळे वेगळे वाठारांत पावसा खातीर मोठें लुकसाण जालेलें आसा। हातूर लोकांची जी घरां आसा ती मोडलेली आसा। एक मेन म्हणटा ते आमी आतां सद्या असोळे सत्तरी हांगासर आसा आनी हांगासर जी सातेरी ब्राह्मणी माया देवस्थान आसा, हेजे जी सभागृह आहा तेजे पत्रे सद्या उडोवन गेल्ले आहा। आनी ह्यो सुद्दां पावस आनी जो वारो येयल्लो ह्या त्या पावसाच्या घोग्यान हे लुकसाण जाल्लेली आसा। सत्तरीचे वेगळे वेगळे भागान एकूण 21 आमचे कडेन नांवां आसा आनी 21 वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले लोकांची घराची लुकसाण जाल्लेली आसा। आयज आमी खोतोड्या गेली, बाराजण गेली, तशेंच वेगळे वेगळे वाठारांत वचून तेजी भेट घेतली। त्या वेळार अशें जेन्ना ही लुकसाण जाल्लेली तेजी खबर जेन्ना आमचे स्थानीक आमदार विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे कळ्ळें, तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब ह्या जी लुकसाण भरपाई जाल्ली आसा तांकां घरां बांदून दिता म्हणून तेंच्यांनी आश्वासन दिलें। आश्वासन दिवन आतां गेले जे 8 दिसांची घरां मोडलेली तेंचे सद्या ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा आनी कांय लोकांची कामां करून सुद्दां दिल्लीं आसा। असोडेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।